मिराबाग बंधाऱ्याआड विधानसभा अधिवेशनावेळार प्रेक्षक गॅलरींतल्यान आंदोलन केल्ल्यान अटक केल्ल्या चारूय आंदोलकांची वैयक्तीक जामिनाचेर सुटका जाली। सुटका जाले उपरांत आमी भाजपाचेच कार्यकर्ते, दहशतवादी न्हय अशें म्हणीत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या विधानाचो खर निषेध केलो। मिराबाग बंधाऱ्याआड थळावे फाटले 28 दीस जाले आंदोलन करतात। शुक्रारच्यान विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सुरवात जाली, मात सुरवातेकूच मिराबाग बंधाऱ्याचो विशय आयलो आनी तेन्ना प्रेक्षक गॅलरींतल्यान बंधाऱ्याआड घोशणाबाजी करीत तक्ते दाखयले। उपरांत सभापतीन ह्या प्रकरणाविशीं कागाळ दाखल करून चौगांकूय अटक केल्ली। शेनवारा तांकां बार्देस उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या मुखार हजर केले। उपजिल्लोधिकाऱ्यान तांची वैयक्तीक जामिनाचेर सुटका केली। सुटका जाले उपरांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या विधानाचेर खर नाराजी उक्तायली। चोरला घाटार शुक्रारा मध्यान राती जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात दोगांक जाग्यारूच मरण आयले आनी 2 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान दोगांयचेर जीएमसीत उपचार सुरू आसात। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही फॅमिली लग्नाचें सामान घेवन गोंयांत परतून येताली तेन्ना ड्रायव्हराच्या गाडये वयल्यान नियंत्रण सुटलें आनी कार देंगणात कोसळ्ळी। हे अपघातात मोहन वाघमोडे, रेणुका वाघमोडे ह्या घोव बायलांक जाग्यारूच मरण आयलें, जाल्यार निवृत्ती वाघमोडे आनी राणीबाई वाघमोडे हांकां गंभीर दुखापत जाल्ल्यान तांचेर उपचार सुरू आसात। घरगुती आणि व्यावसायिक एलपीजी गॅस सिलिंडराच्या दरात परतून वाढ जाल्ली आसा। 14 किलो वजनाचो घरगुती सिलिंडराचो दर 867 रुपया वयल्यान 927 रुपयाचेर पावला। तेच बरोबर व्यावसायिक सिलिंडराचोय दर 1835.50 रुपया वयल्यान 1950 रुपया जाला। फाटल्या 11 म्हयन्यांत ही दुसरी दर वाड आसा। हाच्या आदी एप्रिल 2025 ह्या वर्सा सिलिंडराचो दर 50 रुपया वाडयल्लो। दिवचलची घोडेमोडणी पळोवन ब्रह्मेश आनी ताची भयण संतोशी हळणकर ही दोगांय शुक्रार राती स्कुटरी वेल्यान दिवचलच्यान सांखळे वटेन वतालीं। मुखेल रस्त्याचेर विजयनगर कारापूर वाठारांत आशिल्ल्या कॅनला कडेन एका बिबट्यान अचकीत तांचे स्कुटरीचेर हल्लो केलो। ते बरोबर स्कुटरी वयली भयण आनी भाव रस्त्याचेर पडून जखमी जाली। दोगांय जखमींचेर बांबोळेच्या जीएमसीत उपचार करून तांकां घरा धाडली। दोगांय भाव भयण सध्या सुखरूप आसात। चांदर पोखळेमळ वाठारात रस्त्या कुशीक व्हडा प्रमाणात जनावरांची हाडां कवटी पडिल्ली दिश्टी पडटात। मात ही हाडां खंयच्या जनावरांची हें अजून स्पश्ट जावना। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो वाठार दाट झाडांनी भरिल्लो आसा। काळखाचो फायदो घेवन कोण तरी जनावरांची हाडां उडयतात असो दावो थळाव्यांनी केला। हे घडणुकेची म्हायती मेळ्ळे उपरांत थळाव्या लोकांनी संबंदीत एजन्सीक कळीत केले। तशेंच रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांक ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करपाची मागणी केल्या।
धारगळे वाठारात बेकायदेशीर वावराची कागाळ आयले उपरांत पंचायतीचे अधिकारी परिसराची तपासणी करतना 7 जाणांनी ॲडव्होकेट सदानंद वांयगणकर हांचेर हल्लो केलो। ह्या हल्ल्यात वांयगणकर जखमी जाल्लो आनी ताचेर तुयेच्या सरकारी हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आशिल्ले। मजगती गोवा महाराष्ट्र बार काउन्सिलाचे आदले अध्यक्ष संग्राम देसाई सयत आदवोगादांनी पेडणे पुलिसांक मेळून हल्लेखोरांक बेगोबेग अटक करपाची मागणी केल्या। ह्या प्रकरणात पुलिसांनी कारवाय करपाचें आश्वासन दिलां। मोल्याच्या थळाव्यांनी पार्सेकर फूड्स कंपनीच्या कामकाजा आड तीव्र आंदोलन केले। कंपनीक लागून वाठारात प्रदूषण जाता, तशेंच घाण वासाक लागून लोकांक साथीचे दुयेंस पातळपाची शक्यताय आसा। प्रशासनान हाची दखल घेवन योग्य ती कारवाय करची अशी मागणी आंदोलकांनी केल्या। दोन बायलांच्या गळ्यातली मंगळसूत्रां हिसकावन घेवन गेल्ल्या चोरांक केपे पुलिसांनी अटक केली। बामणगाळ शेल्डे वाठारांतले एके बायलेचे तशेंच आनी एके बायलेचे मंगळसूत्र हिसकावन घेतिल्ले। हे प्रकरणात पुलिसांनी सीसीटीव्हीच्या आधाराचेर दोग चोरांक बेळगांव कर्नाटकाच्यान अटक केली। विनायक प्रधान आनी ज्योतिबा किटवाडकार अशी अटक केल्ल्यांची नांवां आसा। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। बर्च बाय रोमियो लेन उजो प्रकरणात महत्वाची अपडेट आयल्या। ह्या उज्यात 25 जाणांक लासून मरण आयिल्लें। ह्या प्रकरणातल्या 14 दुबावितां आड आरोपपत्र दाखल जाल्लें। आता ही केस पणजे सत्र न्यायालया कडेन हस्तांतरीत केल्या। सगळ्या दुबावितांक 16 मार्चाक न्यायालयात हाजीर रावपाचो आदेश दिला। श्रीस्थळ काणकोणच्या श्री मल्लिकार्जुन देवाच्या वर्सुकी जात्रोत्सवाक शेनवारच्यान सुरवात जाली। शेनवार आनी आयतार 2 दीस जात्रा चलतली। सकाळी धर्मीक विधी जावन सवायशीण बायलांनी दिवजांची मिरवणूक काढली। देवाचो आशीर्वाद घेवपाक गोंया सयत महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांतल्यान मोठ्या प्रमाणात भाविकांनी हजेरी लायल्या।
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. सांगे म्हालांतल्या प्राथमीक भलायकी केंद्रात वखदां उपलब्ध नाशिल्ल्यान बोवाळ जालो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण सांगे म्हालांतल्या नेत्रावळी, भाटी, दारगिरनी आनी हेर वाठारांतले लोक उपचारा खातीर ह्या भलायकी केंद्रात येतात. मात दर वेळा संबंदीत अधिकारी वखदां ना अशें सांगताले. खास करून डायबिटीजाचे इन्सुलीन फाटल्या 15 दिसां सावन उपलब्ध नाशिल्ल्यान दुयेत्यांनी तिडक उक्तायली. तशेंच 6 ते 7 म्हयन्यां सावन एक्सरे मशीन बंद आसा अशी माहिती संबंदितान दिल्या. केळशी वाठारांतल्या बायत सापडिल्ल्या टिओफिलो कार्दोजोच्या कूड प्रकरणाची परतून खोलायेन चवकशी करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. ही आत्मघातकी कर्तूब न्हय तर खून आसा असो दावो थळाव्यांनी केला. हे फाटभुंयेर कोलवा पुलीस स्टेशनात कांय जाणांची नांवां दिल्या अशी माहिती थळाव्यांनी दिली. शेनवारा सकाळी कुंकळ्ळी उद्देगीक वाठारा फाटल्यान दोंगराचेर उडयल्ल्या कोयराच्या राशीक उजो पेटिल्ल्याची घडणूक मुखार आयल्या. ह्या उज्याक लागून वाठारांत दाट धुंवर पातळ्ळा. सध्या उजो पालपी दळ घडणूक थळार आसा. तशेंच उजो पालपी दळाचो जवान नेटान उजो पालोवपाचें काम करीत आसात. मात अशे कोयर उडोवप्यांचेर सरकारान गंभीरतायेन दखल घेवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. भाटी सांग्यावयल्या एका तरणाट्याचेर गवरेड्यान हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यात तो गंभीर जखमी जाला. सध्या ताचे जीएमसीत उपचार सुरू आसात. ह्या गव्यांचो बेगोबेग बंदोबस्त करचो अशी मागणी थळावे करपाक लागल्यात. शेनवारा भुवनेश्वराक जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात 3 दुचाकी चालकांक मरण आयले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दुचाकी आनी ट्रका मदीं समोरासमोर टक्कर जाल्ल्यान हो अपघात घडलो. 3 जाणांक जाग्यारूच मरण आयले. ह्या वेळार पयलीं पुलिसांनी घडणूक थळार पावून घडणुकेचो पंचनामो केलो.
फुडलो तपास सुरू आसा. कर्नाटक सरकारान 16 वर्सां पिराये सकयल आशिल्ल्यांक सोशल मिडिया वापरपाक बंदी घाल्या. ल्हान पिरायेचेर सोशल मिडियाचो वापर करतात आनी उपरांत तांचे शिकपाचेर लक्ष उरना. सगळो वेळ फोन घेवन बसतात आनी वायट सांगाताक सुद्दां लागतात. हेच फाटभुंयेर कर्नाटक सरकारान हो निर्णय घेतिल्ल्याचें कळटा. राज्य पोलिसांनी मेघालयात धाड घालून 51 करोडाची घुळे वखदां जप्त केल्ल्याचें कळटा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण तांचे कडल्यान घुळे वखदां जप्त करून ह्या प्रकरणात आस्पाव आशिल्ल्या लोकांक अटक करून तस्करी खातीर वापरिल्ली कारूय जप्त केल्या. शेनवारा कोलकाताच्या पाईक पारात एका पोरण्या घराच्या भायर बॉम्ब दवरिल्ल्याचे दिसून आयले. खरें म्हळ्यार ह्या घरात कोणूच रावना, पूण बॉम्ब आशिल्ल्याची खबर मेळटाच उजो पालपी दळाचे जवान तशेंच बॉम्ब स्क्वॉडाचे अधिकारी घडणूक थळार पावले आनी तांणी तपासणी करपाक सुरू केली. तेन्ना बॉम्ब दवरिल्ल्याचे दिसून आयले. सुदैवान कोणाकूच दुखापत वा जिवीतहानी जावना, पूण हो बॉम्ब कोणे दवरला हे विशीं अजून म्हायती मेळूंक ना. टॉक राजस्थानच्या देशपाली वाठारात दोन समाजांमदीं वादावादी जाली आनी ताचें रुपांतर उपरांत झगड्यात जालें. पयलीं सुरवेक फकत तांची खंय तोंडी झगडी जाली आनी उपरांत एकामेकाचेर फातर शेवटून मारपाक लागले. ही घडणूक घडटाच थळाव्या लोकांनी पुलिशेक कळीत केलें. सुदैवान कोणाकूच दुखापत जावना, पूण ह्या फुडें कसल्योच झगड्यो जावच्यो न्हय अशें आवाहन थळावे करपाक लागल्यात. तामिळनाडू रामेश्वरमात रावपी थळाव्यांक फाटले कांय म्हयने जाले दूषित उदक आयिल्ल्यान थळावे थेट नगरपालिका कार्यालयात आंदोलन करपाक गेले. फाटले कितलेच म्हयने जाले दूषित उदक पिवन दीस काडटात. हे उदक पियत रावल्यार भलायकेचेर हाचो परिणाम जावपाची शक्यताय आसा,
देखून तांणी भिरांत उक्तायल्या। तेन्ना आमचो हो प्रस्न बेगोबेग तडीक लावचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। शनिवारा सकाळी दिल्लीत हवा प्रदूषणात परत वाढ दिसून आयली। फाटल्या दिसांनी हवा प्रदूषण मातशें कमी दिसून आयिल्लें, पूण शेनवारा दिल्लीच्या थळाव्यांनी भलायकेचो हुस्को उक्तायला। सकाळी 8 वरांचेर 227 इतलो हवेचो दर्जो नोंद जाल्लो। वाडटे हवा प्रदूषणाक लागून थळाव्यांक भलायकेचो त्रास जाल्लो। सेगीत दिसपट्टे भायले खाण खाल्ल्यान तशेंच कांयच हालचाल नासल्यार कमी पिरायेच्या भुरग्याक लेगीत डायबिटीस जावपाची शक्यताय आसा। चडशी भुरगीं दिसपट्टे भायले तेलाचे खाण खातात, तशेंच सॉफ्ट ड्रिंक पियेतात। तातूंत भरपूर प्रमाणात साखर आशिल्ल्यान भुरग्यांचें ओगीच वजन वाडटा, तशेंच तेलाच्या खाणाक लागून तांची भलायकीय इबाडटा। कांय जाणांक तर इन्सुलिनाचेर निंबून रावचें पडटा। देखून जाता तितले घरचे पौष्टिक खाण जेवण खावचें अशें आवाहन दोतोरांनी केलां। हालीसराक बायलां मदीं लंग कॅन्सराचे दुयेंस जाल्ले दिसून येता। अजापाची गजाल म्हळ्यार सिगार न ओडपी बायलां मदीं लेगीत लंग कॅन्सर जाल्लो दिसून येता। हवा प्रदूषण, धुंवर तशेंच तंबाखूचो वापर केल्ल्यान लंग कॅन्सर जावपाक शकता अशें उक्ताडार आयलां। देखून दर एकल्यान आपल्या भलायकेचो वेळार चेकअप करचो अशें आवाहन दोतोरांनी केलां। हालीसराक दादल्यां परस बायलांक हार्ट अटॅक येवपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा। कांयच हालचाल करनासतना बसून रावप हें एक मुखेल कारण थारूं येता। भलायकी बरी उरपा खातीर दिसाक एक फावट तरी व्यायाम करप गरजेचो आसा। तशेंच तेलाचें खाण टाळून जाता तितले घरचें पौष्टीक खाण खावन आपलो जीव घटमूट दवरप म्हत्वाचें आसा। कांयच हालचाल नासतना बसून रावल्यार जिवाक धोक्याचें थारूं येता। चड प्रमाणात सॉफ्ट ड्रिंक वा ज्यूस पियेल्यार ताचो भलायकेचेर वायट परिणाम जावपाक शकता। तरणाट्या भुरग्यांनी चड थंड पियेत रावल्यार काळजाचें दुयेंस तशेंच डायबिटीस लेगीत जावपाक शकता। सॉफ्ट ड्रिंकांत भरपूर प्रमाणात साखर आसता ती जिवाक माल। चड वजन आशिल्ल्या भुरग्यांक दिसपट्टे सॉफ्ट ड्रिंक पियेल्यार हार्ट अटॅक लेगीत येवपाक शकता। हालीसराक सॉफ्ट ड्रिंक हो एक तरणाट्यां खातीर म्हत्वाचो भाग जावन रावला। गरमी जाली वा ताण लागली काय रोखडेच
सॉफ्ट ड्रिंक पिवपाक वतात पूण ताच्या बदलाक उदक वा लिंबू सरबत पिवप तरी बरें अशें दोतोर सांगता. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.